सध्या पडपी कुलकुल्याची थंडी आंबो आणि काजींच्या पिकां खातीर वरदान थारला। पावस लांबणेर गेल्ल्यान ह्या वर्सा आंब्याचो हंगाम उसरा येवपाची शक्यताय आसा, मात सध्याच्या थंड वातावरणा खातीर ही अडचण पयस जाल्या। आंब्याक आणि काजींक मोठ्या प्रमाणात चंवर आयिल्ले दिश्टी पडटा, देखून मार्च एप्रिल म्हयन्यांत व्हडा प्रमाणात आंबे बाजारात उपलब्ध जातले अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली। जेन्ना थंडी चड पडटा आणि ताचे उपरांत वत पडटा तेन्ना काजी, आंबे आणि फणसाच्या पिकाक बरो चंवर येता। ते खातीर उत्पादनूय बरें मेळटा। सध्या थंड वातावरण आंबे आणि काजीच्या पिका खातीर खूब बरें आसा। कितल्याशाच वाठारांनी आंब्यांक तशेंच काजींकूय चंवर आयला। देखून अंदू वर्सा मार्च एप्रिल म्हयन्यांत आंब्याची आवक जातली अशी माहिती शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय हांणी दिली। तशेंच थंड पडटना बरोबर दव पडलो जाल्यार काजींच्या तशेंच आंब्याच्या पिका खातीर हानिकारक थारतलो असो भंयूय तांणी उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।